भारत माता की माचो आवाज आणि वर योनी भारत माता की वंदे फाटल्या बाजूतल्यान आवाज येवपा जाय वंदे। आज उत्तर गोंयाची जाहीर सभा जे आमचे माननीय गृहमंत्री अमित भाई शाह येतले त्या जाहीर सभेक हांगा उपस्थित व्यासपीठार आमचे गोय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, भारतीय जनता पार्टीचे राज्याचे आमचे अध्यक्ष तसेच राज्यसभाचे खासदार बाब सदानंद शेठ तनावडेजी, आमचे युनियन मिनिस्टर उत्तर गोयचे खासदार तसेच उत्तर गोयचे उमेदवार आमचे ज्येष्ठ श्रीपाद भाऊ नाईक, दक्षिण गोयचे उमेदवार बाय पल्लवी श्रीनिवास धेंपे, महाराष्ट्र गोमंतक पार्टीचे बाब सुदीन देवळीकर, व्यासपीठार उपस्थित म्हणजे सगळे मंत्री फ्रेंड्स तसेच आमदार भारतीय जनता पार्टीचे वेगळे वेगळे पदाधिकारी हांगा उपस्थित व्हड संख्येन आयिल्ले व जनसागर उत्तर गोंयचो उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार भाव आणि भणीनो, पयले सुवातीर येदो व्हडलो जनसागर पळोवन आमी म्हणूंक शकता की ना अब की बार आणि फिर एक बार हो नारो जो आज उत्तर भारताच्या दक्षिण भारतान सुरुवात जाला तो बेठोच जालो ना। 2014 जेन्ना आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तांणी पहिल्याच फाटी सुरुवात केली प्रधानमंत्रीच्या नात्यान, तेन्ना भारत देश एक वेगळ्या दिशेन सुरुवात जाली। 60 वर्सां पयलीं एकाधिक कितें देश आशिल्लो, डेव्हलपमेंट कितें आशिल्ले, आमी महिला शक्तीकरण खंय आशिल्ले, युवा पिढीक कितें आशिल्ले, शिक्षणा बाबतींत कितें आशिल्ले, हे फक्त विचारधारा चलताली, भाशणां चलताली। एक टेन्युअर मदलो आमचे वाजपेयीजीचो सोडलो जाल्यार चडसो टेन्युअर गांधी फॅमिलीनूच केलो। स्वातंत्र्य मेळटकर जवाहरलाल नेहरू, ताज्या मागीर ताजी चली इंदिरा गांधी, ताज्या मागीर ताजो चलो राजीव गांधी आणि जरी 2 टर्म मनमोहन सिंग आशिल्लो जाल्यार तांचो आशिल्ली डिफॅक्टो प्रायम मिनिस्टर सोनिया गांधी। ह्या इतले वर्साच्या आदारान जे देश फुडें व्हरपाक पावले ना ते हे 10 वर्सान 2014च्यान आमी विकसीत भारताची भाषा उलोवंक लागले। विकसीत भारत उलयता आसतना 75 वर्सां आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून देशभर आमी मनयलो आणि 25 वर्सां अमृत कालाची सुरवात जाली। 100 वर्सां भारत देशाक 2047 जाता आणि आज आमचे प्रधानमंत्री टायरलेसली काम करीत आसा की भारत देश 2047 पर्यंत विश्वगुरू जावचो म्हणून। एक आधाराचेर आमी भारतीय जनता पार्टी विचारधारा फुडली पळोवन विकसीत भारताची भाषा उलयतात, जाल्यार दुसऱ्या सायडीक इंडी अलायन्स जे काँग्रेस, आम आदमी, टीएमसी, डीए आणि खंयचे आसा त्यो उरिल्ल्यो पार्ट्यो त्यो सगळ्यो एकजूट आयल्या। तांकां विचार आणि तांकां आमी हरशी विचारपा जाय की आमचो समज कॅप्टन नरेंद्र मोदीजी तर तुमचो कॅप्टन कोण काय म्हणून। ज्या टीमीक कॅप्टन ना तिका दिशा नासता, आसता की नासता? जेन्ना दिशाच ना ते देशाचे आणि कितें उलयतले? तांकां देशाचे विचार ना, तांकां फक्त ते तुकडे तुकडे गँग ज्यो तांच्यो आसात ते तुकडे तुकडे गँग घेवन देश धर्माचेर कसो आमी सेपरेट करचो हेच विचारधारान आसा। जय देश तांणी कितलोय तोडपाक ट्राय केलो जाल्यार देश तुटचो ना, कित्याक आमचे कडेन एक स्ट्रॉंग कॅप्टन आसा जाणे 10 वर्सां करून दाखयले जे ह्या काँग्रेस सरकारान 60 वर्सां करून दाखयले ना, हय की ना? ताज्या खातीर आज जेन्ना ते धर्माचेर खेळटा
तेन्ना आमचे प्रधानमंत्री उलो मारतात 4 खांब्याचेर आमी विकसीत भारत घडोवया म्हणून. महिला शक्ती जी इतली व्हडली दिश्टी पडटा, युवा शक्ती जे दिश्टी पडटा, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण हे फक्त उलोवन जालें ना, ताणें करूनय जालें, करूनय दाखयलें. जे संकल्प घेतले 2014 ते 100% कंप्लीट केले. जे 19 परत संकल्प घेतलो तो जवळ जवळ 100% कंप्लीट केले. कित्याक आमी म्हणटा मोदी की गॅरंटी. मोदीजीन सांगले जाल्यार केले, ही गॅरंटी आमकां सगळ्यांक आसता की ना. त्याच खातीर आज विकसीत भारताची भाषा उलयता आसतना विविध स्कीम आयल्यो. देशभरच्यो स्किमी जाय आशिल्ल्यो गोंय आमच्या लोकांक त्यो आयल्यो. प्रायम मिनिस्टर उजाला योजना बल्ब दिले. आवाज योजना जी कच्च्या घर आशिल्ली ती पक्का आशिल्ली पक्का करून दिली. जवळ जवळ 3 कोटी घरां दिली. असे कितलेशेच स्किमी काढून विकसित भारताची भाषा उलयले. आज देश फुडें वतलो जाल्यार ह्यो स्किमी घेवन फुडें वता आसतना पयर दक्षिण गोंय आमचे माननीय प्रधानमंत्री आयिल्ले. येदो व्हडलो देश 543 सिटां, गोंया फक्त 2च. पूण तांकां मोग आसा गोंयचो आनी प्रधानमंत्रीन सांगले सुरवात आपणे 2014 गोंयच्यान केल्ली. आपूण गोंयकारांक कांयच कमी पडपाक दिवचो ना. आनी जेन्ना ताणें उतर दिलां आमी हे उतराचो मानूय आमी दवरूंक जाय. कित्याक 61 वर्सांन गोंयकारांनी केन्ना तुटूंक फुटूंक दिवना आनी आमी तुटूंक फुटूंक दिवचेय ना. आज आमचे अमित भाई शाह येता. तांणी आनी प्रधानमंत्रीन एक कार्य जे केलें तें आमी सारकी तोखणाय करया स्पार्ता आसा. 370 कलम जे काढले ते केन्ना आमी चिंतूकूच नाशिल्ले. कोणे चितिल्ले की आमी केन्ना 370 कलम काडटले, जम्मू काश्मीर आमचे जातले आणि तिरंगो लाल चौकाचे श्रीनगरार आसतलो. कोणे चितिल्ले? आमच्या माननीय प्रधानमंत्रीन अमित शाहजी आणि माननीय प्रधानमंत्रीन करून दाखयले. कित्याक आज आतंकवाद बंद जालो आणि आतंकवादाक एक क्लियर मेसेज आसा. माननीय प्रधानमंत्रीन क्लियर सांगला वायट नजरेन पाकिस्तान जावं कोणूय जावं वायट नजरेन पळोवं नाकात. कित्याक तुमी वायट नजरेन पळयले जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. हम मारेंगे और घर में घुस के मारेंगे जो ताणें सांगलो तातूंतल्यान आज आमची छाती फोडून आमी अभिमानी भारतीय नागरीक म्हणून आसा. टायमाचे 2दा पाबंदी आयिल्ली आसा, चड उलोवंक मेळना. पूण हांव एकूच म्हणपी, आमी आज धर्माच्या आदारार कोण खेळटा ते खेळू. आमी विकसित भारताची भाषा उलोवन नरेंद्र मोदीचे हात घट करता आसतना श्रीपाद भाऊचो 6 टर्म IPL चालू आसा. श्रीपाद भाऊक सिक्सर मारपाक हेल्प करया का नाका? 6 टर्माक सिक्सर मारपाक श्रीपाद भाऊक आमी हेल्प करूया. बऱ्यातल्या बऱ्या मार्जिनान निवडून हाडया. तेवटेन पल्लवी श्रीनिवास धेंपेक बऱ्या मतान निवडून हाडया. दोन्ही सीटां बरी मार्जिनान हाडून आमी आमचे माननीय मुख्यमंत्रीचे हात घट करून तशेंच प्रधानमंत्रीच्या विकसित भारताच्या भाषेक आमी ताका योगदान दिवया अशें तुमच्याकडे सगळ्याकडे उलो मारून म्हजी 2 उतरां सोंपयतात. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोमंतक. तुम्ही पळयतात GNH.